आमच्यामध्ये जितेंद्र गांवकर जो आसा तो पयलींचे आसा कायदे आतां कितें जालां तें थोडक्यान जो आसा तो उलयतलो. पहिली जी चळवळ आणि आंदोलन आम्ही केले सगळे शेतकऱ्यांचे गोरगरिबांचे हे कित्या खातीर की सगळ्यांक खबर आसा की मोपा 1 करोड स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्ली आसा. ताजे व्यतिरिक्त सरकार परतून एकदा लिंक रोड आसा महामार्ग 166S हो डिक्लेअर करून ह्या महामार्गा खातीर एक 4 लाख स्क्वेअर मीटर पुन्हा एकदा 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर पुन्हा एकदा जमीन घेवपाक तेंच्यांनी जाहीर केले. आणि ते आम्ही आमचे लेखी स्वरूपान ऑब्जेक्शन आम्ही कन्सर्न ऑफिसराकडे दिल्ले ते तांच्यांनी डिसमीस केले. अजून कॉपी अवेलेबल करूंक ना. आमकां अपीलाक वचोंक हायकोर्टाक अप्रोच जावपाक मेळना. आणि ह्यो जो टायम आसा हो टायम तेंच्यांनी संदी साधून आयज कशा रितीन सरकारी यंत्रणेचो म्हणजे पुलीस यंत्रणेचो कशा रितीन वापर करून आमकां आयज हांगा बंदिस्त करून दवरले. आणि थंयसर आयज आमची सगळी झाडां सगळी पेडां आणि सगळी जी जमीन आसा आमची मायभास आसा आमची भूमी आसा त्या भूमीचेर आयज तेंच्यांनी बुलडोजर फिरून आयज सगळी नासधूस करून उडयली. ज्या जमनीन आमचे उत्पन्न आसा ज्या जमनीन आमच्या आजा पंचान घाम गाळिल्लो आसा त्या जमनीन आयज आमकां हांगा सगळ्यांक शेतकऱ्यांक सगळ्या गोरगरिबांक थंयसर आयज हांगा बंदिस्त करून आयज हो अन्याय केल्लो आसा. संविधान म्हणटा आपणाचो अधिकार झगडपाक संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आपणाची प्रॉपर्टी आसा ती सुद्धा प्रोटेक्ट करच्या खातीर तोय अधिकार संविधानान दिल्लो आसा. हो कायदो व्हडलो का संविधान व्हडले हे सरकारान दाखोवन सांगचे आणि जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तेंच्यांनी सांगून दिवचे. कारण संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आसा आणि जे कायदे ताच्या मगेर जाता तांकां वेटेज कमी आसता. म्हणून हांव म्हणटा की आयज ह्या अशा रितीन आमकां हांगा बंदिस्त हाडून हे शेतकऱ्यांक आयज डेमोक्रेसीचो खून केल्लो आसा सरकारान. आणि ताजेर सरकारी यंत्रणा कशा रितीन काम केलें हे सगळ्यांक खबर आसा. आयज आमच्या मदीं वयस्कर शेतकरी आसात वयस्कर महिला आसात तेंची सुद्धा तमा न बाळगता तांकां अशे हात दुखला बुकल करून आयज हितून घातलेले आसा व्हॅनीन. ज्या व्हॅनीन लेडीज असले ते व्हॅनीन लेडीज कॉन्स्टेबल आसपाक जाय. जर हेंकां ऑफिसरांक किंवा सरकाराक खबर आसा की कायदो असो सांगता जाल्यार त्या व्हॅनीन ते लेडीज कॉन्स्टेबल आसून लेडीज कॉन्स्टेबल कित्याक नासले. ह्या महिलांक तेंच्यांनी भितर कोमून दवरले जातून जेंट्सूच आसले. हे खंयच्या कायद्यान बसता हेका कायदो लागना. म्हणजे कायदो जसो सरकार कायदो जसो जे पुंजीवाले आसात तांकां जाय तसो मोल्ड करून सरकार कायदो बदलता जाल्यार आमचो जनते खातीर कायदो ना हो प्रश्न आसा. जनतेक हो प्रकल्प नाका आसा जाल्यार सरकारान तो कायदो मोल्ड करपाची गरज आसा. ऑल्टरनेट काडपाची गरज आसा ना की तो लादून हय आमी डिक्टेटरशीप ना आसा हयसर हुकुमशाही ना आसा. आमचे भारत देश हो प्रजासत्ताक म्हणून आसा लोकशाही आसा आणि लोकशाही तंत्राचेर चल्लेलो आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक तरतूद आसा भारतीय संविधानान. पूण आयज खंय दिसना अशी पुलीस यंत्रणा जावं सरकारी अधिकारी जावं आयज जो तो म्हणटा तुमचें कितें कॉम्पेन्सेशन आसा तें सांगा आमकां. आमची मागणी कितें आसा की आमी जमीन दिवचे ना आमकां जमीन दिवपाची ना. ह्या जमिनी शिवाय आमच्या कडेन आनी कांयच ना. ज्यो जमनी गेलो तांकां आश्वासनां दिले तुमकां नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून आयज तांकां खंय नोकऱ्यो दिल्यो सरकारान जाहीर करचें. आणि ही हमी ह्या शेतकऱ्यांक दितात आमकां परतून एकदा फटोवपाक आमकां पैसे सांगतात ती तुमकां रिहॅबिलिटेशन करतात. 2 शेतकऱ्यांचे बुलडोजर फिरोवन सांजच्या वेळाचेर तांकां आयज बिना घर करून सोडलेले आसात. तेंचे रिहॅबिलिटेशन खंय केलें अजून. ते वणवण भटकतात. आता ह्या कचेरीन वयतात त्या कचेरीन वयतात पूण तांकां अजून न्याय मेळोंक ना. अशा हेतून ह्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य कितें आसा आयज असो प्रसंग आमचेर पेडणेकारांचेर येयला आनी पेडणेकारांक सदांच गृहीत घेतात. आमी स्वाभिमानी आसा अभिमानी आसा आणि अशेंच आमच्या ज्या हक्का खातीर आमी झगडटले हे शेतकऱ्यांचे एक वचन आसा. तुमकां सगळे कितके जाणां हाडिल्ले आमी सगळे 70 जाण असले 4-5 गांव असले 4-5 वाडे न्हय. हांव परतून एकदा 80 लोक असलो आणि हे 80 लोक 4 गांवांतले लोक असले वाडे न्हय. हांव पुन्हा एकदा क्लियर करूंक सोदता. आणि 90% शेतकऱ्यांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा. हेच्या फुडें तुमचे स्टेप्स कितें हेच्या फुडें ज्या वेळाचेर आमकां ऑर्डरी मेळटले लँड एक्विजिशन ऑफिसराचे ते आमी रितसर हायकोर्टाचे आमी चॅलेंज करतले. कारण आमी
लोकशाहीच्या हितून आमी जर पडले गेले जाल्यार आयज जाले तशेंच पुन्हा एकदा जातले. आमचेर आयज 151 कलम लायले आसा. कदाचित अशें जर घडले ज्या वेळाचेर आमी गेले आसात आमची हे भूमिक वाटोवपा खातीर जाल्यार काही दुसरे कलमां लावन आमकां तुरुंगान डांबून दवरपाचो सुद्दां प्रयत्न जावं शकता आनी अशें घडोवंक शकता. सकाळी तुमकां कितक्यांक हाडिल्लें आतां कितक्यांक सोडटा तुमकां? आतां टायम जालो पळय 9:30 सकाळी आमकां ह्याच टायमाचेर आमकां थंयसर आमकां आडयले तेंच्यांनी आनी आमकां भितर घेतलेले. म्हणजे कशें आहा की हुकुमशाही कशी जाल्यार घाला भितर. म्हणजे थंय बायलां असो दादले असो जाणटे असो हे कोणी पळोवंक ना आसा. जे वयस्क आसा पळय त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था कशी कितें? खाण्या पिण्याची व्यवस्था आयज ज्या वेळाचेर आमचो निर्धार आसलो की आमची जमीन दिवची ना आयज आमी उपोशण केल्लेले आसा भितर. हे सगळे उपोशण आमचे जाले. आयज आमी एक अन्नाची घेवंक ना आसा कारण आमचे जमनीन थंयसर ते बुलडोजर फिरयता आनी आमकां जेवण कशें बरें लागतलें आनी ह्या हांचे जेवण आमकां कित्याक जाय? 2 वर्साची बी 6 महिन्याची भुरगीं आहोत आणि आम्ही सकाळच्या ह्या जमणी खातीर ह्या करतो लढतो उपाशी आहो. आमची जमीन आमकां जायी आणि हे पोटार पाय दितात आणि सर्वे सकाळी आमकां 9:30 पयलीं खंय हाडली आणि एरियेज केले तेवटेन सर्वे केली आणि संक सुमार सांगतात आता तुम्ही चला आमकां बायलांक घालयतात आणि मेन आमच्या बरोबर ह्याका असो न्हू तांकां ह्या करतात एरेज करून सोदतात सपोर्ट करतात तांकां सगळ्या बरोबर आम्ही आमची जमीन यांनी देवळात सुद्धा सांगलं बाबू आजो करा आमकां तुमच्या सारख्या गोष्ट मोडच्या पाव देऊ नका म्हणा कित्याक येणे आमकां लायल्यान मोडच्या पाव देऊ आमकां कित्याक आपयली आणि म्हाका आता सायन करताना म्हणाले हे बायले सायटीन दोन माझ्या पोटात दूख पडल्या झाडा पेडा आम्ही त्याची ह्या करून खातोय छता भाता पोरांची लहान आशा आमकां हो आणि सायटीर हांव म्हणा हे बायले सायटीर काढ म्हणा सांगूंक लागलो आता एरेज गेला थंयसून कित्याक म्हणा दाखयता बायलांक अशें करून दाखयता दोळे मोठे बी बायलां आसली आनी दुखडून दुखडून घातल्यानी बायलां उडयली. ह्यो कसलो कायदो गव्हर्नमेंटाचो? हो कसलो कायदो? गव्हर्नमेंटाचो कायदो आमकां जायो. आमचा ह्या करतात आमकां ह्या चोरून सर्वे करतात आणि मग सांगतात चला आता म्हणा घरा दुखलून काडटाले आमचो पयसो हाडपा आयतालो न्हय तुमी एरेज करताले तडेन उडोवन दिताल्या घराक चोरून काडटाल्या आनी सपोर्ट करताल्या म्हणजे देवाक कितें मानता तूं कळटा न्हू हेच्या तेजी भुरगीं बाळां मोठी आहा काय ना बरी मोठी. पेडणे तालुक्यान पेडण्याच्या लोकांक गोंयचे भाजपा सरकार हे जे आसा हे गृहीत धरून 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जागा विमानतळा खातीर घेतली. त्या 1 कोटी जमीन घेतली. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन घेतली ते 5 पंचायती मोपा उगवे वारखंड चांदेल आणि आमची कासारवडणे असे सगळे आणि धारगळची आता जागा घेवपाक ते फुडें सरल्यात. 1 कोटी जागा घेतल्या त्या सगळ्या 4000 शेतकऱ्यांचे अजून न्याय निवाडो कांयच जाल्लो ना. तांकां 1 रुपया मेळोंक ना. अशात एक घटना जी आसा ती तुमकां सांगता 280 शेतकार जे आसात तेंची जमीन त्या एक एअरपोर्टा खातीर गेली जाल्यार तांकां जे कॉम्पेन्सेशन जे मेळ्ळा 94,600 रुपया मेळ्ळा. डिवायडेड बाय 280 जर केले जाल्यार 137 रुपया 87 पैसे जे आसा ते ताका एकट्याक येता. म्हणजे हे कॉम्पेन्सेशन जे आसा हे एअरपोर्ट जो आसा हो राष्ट्रीय म्हणजे नरेंद्र मोदीजी केंद्र सरकाराची योजना. केंद्र सरकाराच्या योजनेक आमच्या पेडणे तालुक्याच्या सगळ्या शेतकार भावा भयणांनी आपल्या पुर्वजांची जमीन बरें करपा खातीर जी आसा ती सरकाराक दिवपाची त्या वेळाचेर ठरयल्ली. पण आयज 20 वर्सां उपरांत सुद्दां ह्या सगळ्या शेतकारांक तेचो कांयच मोबदलो मेळोंक ना. ते सोडून सुद्दां आयज नॅशनल हायवे 66 हेच्या खातीर 4.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आयज दादागिरी करून जबरदस्तीन जशा काही गुंडा हाडून जशे करतात जसे बाउन्सर असतात सरकाराचे अशा पद्धतीची वागणूक ह्या सरकारान जी आसा आणि पुलिसांनी जी आसा गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी जी आसा ते ह्या आमच्या सगळ्या आमच्या जे जाणटे आणि नेणटे सगळे बायलां जी आसा तेंचे जे आसा ते केल्लेले आसा हे सगळ्यांचे आसा ते दुखद आसा. हे गोंयचे सरकार जे आसा हे राम राज्य म्हणटा. बीजेपी म्हणटा राम राज्य. हे राम राज्य नसा हे रावणाचे राज्य आसा. आज शिवजयंती आसा हे अफजल खानाचे राज्य आसा.
ही कृष्णाची भूमी आसा, ही कंसाचें राज्य आसा. त्यामुळे ह्या सरकारान कितके दडपपाचो जर पेडणेकारांनी जर प्रयत्न केलो आसा हे आंदोलन फाल्यां पासून आणि आयज पासून ह्याच्या पेक्षा सुद्धा तीव्र जातले अशा पद्धतीची घोषणा जी आसा ती आमी करता. ही घोषणा कित्या खातीर? ही घोषणा न्ही, ही आमची जमीन आमच्या 450 वर्सां पुर्तुगीजांच्या विरोधान लढाई करून आमच्या गोरगरिबांनी आमच्या जाणट्यांनी आमकां ही जमीन दिल्लेली आसा. ही जमीन सांबाळपाची जबाबदारी आमच्या पेडणेकारांची आसा. ताका लागून आमी पेडणेकार सगळे जाण जे आसात ह्या आंदोलनान जे आसात ह्याच ताकदीन फुडें रावतले आणि ज्या ज्या वेळाचेर अशें आक्रमण जातले त्या वेळाचेर ह्या अफजल खानाचे जे सरकार जे आसा हे पुर्तुगीज कास्ताचे जे सरकार जे आसा हेंच्या विरोधान आमी अशेंच उबे रावतले. आमचेर जाय तितकी सेक्शनां लाया, आमकां जाय तितके फावटी भितर उडया, आमकां त्याचें कांयच पडलेलें ना. आमचो हक्क, आमची जमीन जिखल्या शिवाय सोडचे ना रे, सोडचे ना. तांकां फार जायना. आयज जें घडलां पळय तें खूब वायट घडलां. आयज बाबून 8 दीस पयलीं मिटींग दवरलेली आनी सीएमा कडेन व्हरान तांकां सांगलेलें तुमचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. आयज सीएमान हेंची प्रॉब्लमां सॉल्व करची कशें तरी. आयज जे पळय कितें जालां पळय सारकेंच हे वायट जाल्लें आसा. गरिबाच्या पोटाचेर पांय दवरून हो बाबू फुडें सरलेलो आसा आनी हे फुडें अशें जावचें न्हू. आनी आमचो MGचो सदांच तांकां हात आसतलो आनी आमी तेंच्या सपोर्टाक सदांच आसतले. चला चला बेगीन चला. सगळीच बसा गाडीन बसा. हॅलो खबर आहे होय होय
हांव अभय सामंत गोवा सुरक्षा मंच स्टेट जनरल सेक्रेटरी म्हणून जबाबदारी आसा हाडे. आज आमी सकाळच्यान पळयतात की 9:30 मोपा धारगळचे जे लोक असले हे मोपाच्या एअरपोर्टा खातीर जो रस्त्या खातीर जागा एक्वायर करपा खातीर जे सर्वेचे डिपार्टमेंटाचे लोक गेल्ले, पोलीस गेल्ले, डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले, सगळी यंत्रणा सरकारी यंत्रणा थंय गेल्ली. ह्या लोकांक तशें पयलीं इन्फॉर्म करूंक नासले. मोपा एअरपोर्टा खातीर एअरपोर्टाक जी जागा लागतात त्याच्यात तिपटीन जवळ जागा घेतली. 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जवळ जागा घेतलेली आसा. ती कवडी मोल किमतीन घेतलेली आसा आणि त्या लोकांक सांगलेलें की तुमकां नोकऱ्यो दितले, तुमकां आमी पुनर्वसन करतले आणि तांकां योग्य मोबदलो दितलो म्हटलेले. 3 पटीन मोबदलो दितलो म्हटलेले. 3 पटीचो मोबदलो म्हणजे 35 रुपया वयल्यान 105 रुपयाचे व्हेल्ले. म्हणजे इतलो कवडी मोलान तेंच्या कडसून जागा घेतले आणि ती मागीर आतां थंय गेमींग घेवन येतले, थंयसर 5 स्टार हॉटेलां येतली, थंयसर आनी कितें जातलें, सरकाराक खबर आसा कितें कितें जातलें ते सगळें ते सरकार करतले. ह्यो जागा मागीर मोठ्या किमतीन विकल्यो वतल्यो आणि त्याचो फायदो कोणाक जातलो सरकाराकूच खबर आसा. ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे म्हणणें आसलें की आमची तुमी जागा घेतात, येदो मोठो एअरपोर्ट येता, आमकां अभिमान आसा आणि आमी एअरपोर्टाक म्हणजे आमच्या मदतूय करपाक तयार आसा, आमची जागा सोडपाकूच तयार आसा. पण आमकां आमच्या जागेचो योग्य मोबदलो दिया अशेंच तेंचें म्हणणें आसलें. आज मोपा वासी जे 1 कोटी आपली जमीन दिवन सगळे त्रासान पडले आसा, तेंचें पुनर्वसन जावंक ना, तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना, हे धारगळ वासियांकूय खबर आसले. तेंची आतां जागा जवळ जवळ 120 मीटर रुंदीचो रस्तो करपा खातीर म्हणून तेंच्यांनी आतां जागा एक्वायर करपाक गेल्ले ते. ह्या लोकांचें म्हणणें आसा आमची थंयसर बागायती आसा, आमची शेती आसा, आमचे काजूची कलमां आसा, झाडां आसा, जे दर वर्सा तांकां उत्पन्न येता. एकदांच तुमी तांकां कितें पयशे दितले ते सुद्दां कवडी मोल दितले, एकदम कमी किंमत दितले तुमी, म्हणजे तेंच्या आयुश्यभराची तेंचें जे उत्पन्न आसा ते तेंच्या हातांतले वतले. म्हणून ह्या सगळ्या लोकांनी लढो दिल्लो, शांततेन लढो दिल्लो. ह्या लढ्याक दाबपाचो प्रयत्न केला सरकारान आणि त्यांचा आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केला. तांकां आतां 151 सेक्शन लायिल्ले. सकाळी 9:30 आयिल्ले, आत्तां 9:30 सोडला. म्हणजे हॅरेसमेंटूच एकाच पद्दतीचे, जेणे करून तुम्ही परत आंदोलनात पडप ना. आणि त्यांच्याकडून बरोवन घेतला की 151 सेक्शन म्हणजे जे कितें आसा ते फुडले 6 महिने तुम्ही काय करप ना, हे करप ना, म्हणजे आंदोलन ठप्प करप आणि मागीर सरकारान आपल्याक जाय ते थंयसर करप. सरकाराक इतकीच विनंती आसा किंवा आव्हान आसा किंवा सांगणें आसा की तुम्ही ह्या शेतकऱ्यांक योग्य मोबदलो दियात. मोबदलो दिवन त्यांची जागा एक्वायर करा. डेव्हलपमेंट सगळ्यांक जाय, पण डेव्हलपमेंट करताना शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर पाय दवरून करू नकात. आणि आत्मनिर्भर भारत म्हणतात तुम्ही, आत्मनिर्भर आणि शेती प्रधान देश म्हणतात मोदी सरकार, तो गोवा सरकार सुद्धा शेती खूप प्राधान्य दिता. शेती खातीर खूप स्किमी हाडटा, पण शेती खातीर स्किमी हाडटले पण शेतीक जर जागा दवरूंक ना, स्किमी कितें कामाच्यो आसा त्यो. म्हणून आमचें म्हणणें आसा की शेती टिकायात, शेतकरी टिकायात आणि जागाय टिकायात. जर तुमकां डेव्हलपमेंटाक घेवंक जाय जागा जाल्यार तांकां योग्य मोबदलो दियात आणि विशय हांगासर संपयात. धन्यवाद.